इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट सध्या गोव्यान चालू आसा आनी ते निमित्तान वेगळे वेगळे तरेच्यो गेमी दिव्यांगा खातीर सरकारान दवरल्ली आसा. वेगळे वेगळे इव्हेंट वेगळे वेगळे स्पोर्टाचे वेगळे वेगळे गेमी आसा, तशेंच वेगळे वेगळे सेमिनार वेगळे वेगळे वर्कशॉप्स आसा तेंच्या खातीर. आनी आमी सद्या आसा कांपाल ग्रावंडाचेर, थंय दिव्यांगां खातीर स्पेशल व्हीलचेअर क्रिकेट ही आशिल्ली. लास्ट इयर हांगसर ब्लायंड क्रिकेट जाल्ली आनी ह्या वर्सा व्हीलचेअर क्रिकेट दवरिल्ली. आनी हे व्हीलचेअर क्रिकेटीन आयज तेंची फायनल जाली. फायनलीक दिल्ली आनी कर्नाटका पावल्ले आनी एक बरी मॅच जाल्ली. लास्ट ओवर पर्यंत गेम गेल्ली आनी लास्ट ओवरीक दिल्लीक 6 बॉलाक 8 रनां गरज आशिल्ली आनी ती बरी गेम जाली. आनी तेंच्यांनी एक लास्ट 2 बॉलाक तांकां 3 रन जाय आशिल्ले आनी लास्ट 1 बॉलाक तांकां 3 रन गावल्ले ओवर थ्रोचे आनी हे तरेन दिल्ली गेम जिखलेली आसा. कर्नाटकान बरी गेम केल्ली पण कर्नाटका लास्ट 2 ओवरीक खंय तरी मातशें हारले आनी ती गेम तेंच्या हातींतल्यान गेल्ली आसा. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक गोंयचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे आशिल्ले तेंचे आनी तशेंच WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आशिल्ले आनी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आशिल्ले. तेंचे हस्ते प्रायजां दिल्ली गेली. His reactions, his hands are on his eyes to see what I have done on the previous 2 balls to give myself a boundaries for my side, and now he gets a wicket. और हर एक टीम मैं इनको हर एक को तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अलविदा भी कहता हूँ हमारे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाई जी से. उनकी तरफ से वो आ नहीं पाए, हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर जो अभी आ नहीं पाए क्योंकि और भी प्रोग्राम्स है, पर हमने हमारे तरफ से और गोवा की तरफ से और डॉक्टर प्रमोद सावंत की तरफ से हमने पूरे तहे दिल से आपके लिए हमारी जी जान लगा के क्रिकेट टूर्नामेंट किया है. मतलब आयज जे पर्पल फेस्टिवलाची जी व्हीलचेअर क्रिकेट आशिल्ली आनी तुमी थिंगा प्रेजेंट आशिल्ले, कशें पळयली फायनल? इट वॉज अ वेरी एक्सायटींग मॅच. जे वेळाचेर हांव ग्रावंडार येवचे पयलू व्हीलचेअर क्रिकेट अशे तरेच्या मॅच जावपाक शकता काय कितें असो तरेचो म्हज्या दोळे मुखार एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लो. बट वेन एक्चुअली आय हॅव विटनेस दीस मॅच अशें तरेन दिसलें की डायव करता आसतना तांच्यांनी कॅच धरिल्ली आसा, कशी बाउंड्री मारप, कशें फिल्डिंग करप, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी म्हणजेच अ प्रॉपर मॅन जनरल मनीस कसो खेळटा त्या पद्दतीन आज आमकां गेम आज पळोवपाक मेळिल्ले आसात. आनी इट्स अ व्हेरी थ्रिलिंग मॅच. आय कॉंग्रेच्युलेट टू द ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाई एंड ऑल्सो द कमिशनर ऑफ दीस कमिशन, डिसेबल्ड कमिशन, Mr. Guru Prasad Pavaskar, who has tirelessly put the effort for making this purpose all the players successful. And I congratulate Team Karnataka, Team Delhi, please come fast. All the participants. We have to start with the presentation ceremony. Participate in this tournament. It is a very exciting game also. I have never witnessed a kind of wheelchair cricket tournament in the past. But this is a very a sport has been taken to the next level. This is the example and this is the message to the every person. And especially to the perfect person, not with any kind of disability. Motivation and inspiring cricket match has been witnessed just 5 minutes back. Hope so. Every year it will be happen. I hope so. Tough match This finals is always tough, and 2 good teams, Karnataka and Delhi team. So both are international cricketers. Both the teams. So tough luck. We'll win the tournament in the next. Where do you think you lost the match? Because match was in your hand. In your hand. Yes. Obviously the pressure is go high. Bowlers or batsmen is too under pressure. So I think batsman is so easy to getting runs on that time. So that quick outfield is very hard surface and ball will go straightly to the boundary. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.